हबक्कूक. दुसरो जबाब. प्रमाणीक मनशां आपल्या विस्वाशीपणा वरवीं जिवीं आसतलीं. चॅप्टर 2. हांव म्हज्या पहाऱ्याच्या जाग्यार उबो रावतलों आनी राखणे गोपुरांत पहारो कोत्तलों. तो म्हाका कितें म्हणटलो आनी म्हज्या तरकारींक कसलो जबाब दितलो तें पळोवंक रावतां. तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका असो जबाब दिलो. ताणें म्हणलें, हें दर्शण बरोवन दवर. कोणेय तें सोंपेपणी वाचचे खातीर तें फळयांचेर बरोवन काड. कित्याक हें दर्शण आपल्या नेमलोल्या कालाक तें शाती पावतलेंच आनी तें फटोवचें ना. काळाव करून येत जाल्यार तरी ताची वाट पळयत राव, कित्याक चड लांबाय करिनासतना तें येतलेंच. पळय, जांचें काळीज प्रमाणीक न्हय तीं मोडोन पडटलीं, पूण प्रमाणीक मनशां आपल्या विस्वाशीपणा वरवीं जिवीं आसतलीं. 2. जुलूम कोत्तल्याचेर शिराप. प्रस्तावना. खरेंच गिरेस्तकाय घातकी, लोभी मनीस कदींच समाधान जियेना. आपलो गळो तो नरका इतलो रुंद कोत्ता आनी मन्ना वरी ताची आस भागना. सगळीं राष्ट्रां तो आपणाच्या ताब्यांत घेता आनी सगळे लोक आपली पिकावळ कशी धत्ता. तर तीं सगळीं ताचो चुटको करिनासतना रावतलीं काय? ताचे विशीं उमाळ्यांनी उलोवचीं नात काय? तीं अशें म्हणटलीं. 5. शिराप. दुसऱ्यांची दौलत आपूण पुंजायता कितलो काळ मेरेन? आनी गहाणाक दवरलेल्या वस्तूंनी आपूण ओदीक गिरेस्त जाता ताचें कोटा. तर रिणकारी अवचीत उबे जावचे नात काय? तुका कडकडायतात ते उठचे नात आनी तांच्या ताब्यांत पडचो न्हय तूं? तुवें जायत्या राष्ट्रांक नागयल्याय देखून उरलोलीं सगळीं राष्ट्रां तुका लुटतलीं, कित्याक मनशाचें तुवें रगत विखरायलाय. देसाक, शाराक आनी सगळ्या थंय जियेतल्यांक जुलूम भोगूंक दिलाय. 2. आपणाक कसलेंच निर्भाग फावो जायना जावंक आपलो घोंटेर वयर कोत्ता आनी आपल्या घोराब्याक उनितीन जोडलोली गिरेस्तकाय पुंजायता ताचें कोटा. तुज्या घोराब्याचेर लॉज हाडूंक तूं उठलाय. जायत्या लोकांचो नास करून तुज्याच निसणटणाक तूं वावुरलाय. कित्याक वोंतींचो फातर पर्यान निशेध मारतलो आनी पाटी बांदावलींत थावन जबाब दितली. 3. रगत वारोवन शार बांदता आनी खोटेपणाचेर तें स्थापता ताचें कोटा. लोकांचे त्रास उज्याक जळो आनी राष्ट्रांचो कोश्टी वावर सगळोच निर्फळ जाता. सरसक्तीवंत सर्वेस्पराच्या हुकुमान हें सगळें जाता न्हय? जितलो समंदीर उदकान भरलेलो आसा तितलो सर्वेस्पराचे मोहिमेचे वळखीन सगळो देश उपट भरोन येतलो. 4. आपणे शेजाऱ्यांक विणले पळोवच्या निमितान तांकां बेबदे करिपर्यान आपलें वीख तांकां पिवंक दिता ताचें कोटा. खूब लॉज जोडल्याय तुवें, किर्ती न्हय? तुजे पालयेन आतां तूं पिये आनी सुनत करूंक नासलोली तुजी कूड दाखय. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातांतलें पात्र आतां तुजे थंय पावलां आनी तुवें जोडलोले किर्ती परस आतां ओदीक व्हड जातली तुजी अकिर्ती. कित्याक लेबनॉनाक तुवें केल्लो जुलूम तुका चिड्डितलो आनी मोनजातींची कापाकापी तुका थरथरायतली. कित्याक मनशांचें तुवें रगत विखरायलाय. देसाक, शाराक आनी सगळ्या थंय जियेतल्यांक
जुलूम भोगूंक दिलाय. 5. उठ गो अशें लांकडाक म्हणटा आनी मोन्या फातराक जागो जा रे. ताचें कोटा हें तें बाकीत. भायल्यान ताका भांगार आनी रुपें लायलां खरें, पूण ताचे भितर जिवाचो स्वासूच ना. कांटोयल्ले मुर्तीचो कसलो उपयोग आनी मुर्तीकारान कित्याक म्हूण ती करची? ती म्हणल्यार एक धातूची प्रतिमा, एक फटकिरो शिक्षक. तरी मुर्तीकार असले वाचनासलले कुड्डे देव करता आनी तांचेर आपलो बोरमासो दवरता. पूण सर्वेस्पर आपल्या पवित्र मंदिरांत आसा, ताचे मुखार सगली प्रिथूम उगीच रावूं. देवाचें उतर हें.